Everybody is getting answer for that. सगळ्यांनी केन्ना लेटर दिल्ले आहा एक दोग जाण आसा ते ना सर एक दोग जाण कोणी लेटर केल्यार हिंगा 1000 लोक हाडून दाखयता का 1000 लोक माय जाताले आमगे कॉलेनीत खूप केले कितले लोक येताले आमगे कॉलेनीत कितले तू जाण एमएस कॉलेज फुल एरिया आख्खे आमचे कुट्टाळे मतदार सोडून ते दाबोली ह्या सगळ्या लोकांक बिलां चड एकदम बिलां आयल्या 9,000 बिलां येयल्या 6,000 बिलां येयल्या आनी आतां ते म्हणटा कितें युनिट 25 रुपीज खंय पूण हे सांगता म्हयन्याक 3,000 लोक हे गरीब लोक खंयचे फारीक करतले ह्या एक तर कोरोनांतल्यान 2 वर्सां लोक तळमळून आतां वयर सरतात थंय आनी हो लोकां इतले गरीब लोकां कडेन इतलो पेमेंट फारीक करूं जावचें ना आं हे सरकारान आमकां खंय तरी न्याय दिवपाक जाय नाजाल्यार हे कोण खुर्चेर बसल्या तेणी आपली खुर्ची सोडून घरा कडेन वचपाचें घरा कडेन वचून बसपाचें जो पसून आमकां ह्या लोकांक जे पब्लीक जनतेक जर न्याय हे दिवपाक शकना आनी इतली बिलां वाडून आमचे कडेन गरीब लोकां कडेन फारीक करूं जाय कोण आहा तो फारीक करतलो 3,000 9,000 प्रत्येक लोकांक बिल येयल्या ह्या लोकांनी कितें करपाचें ह्या सरकारान खंय तरी बसला तेणी हेजेर लक्ष घालून ताबडतोब ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो नाल्यार परत लोक हे सगळे रस्त्यार येतले आतां सध्या आमकां 10 दिसाचो टायम दिला खंय तरी उदक फ्री दिता म्हणटाले हय फ्री आहा फ्री हुई हा बाबा हे मुंचा 18,000 बिल 18,280 तीग जाण घराको रावल्यार कितू बिल येवपाचें उदकाचें 8,000 बिल तीग जाणांकू आनी हुंयसून कोविड टायम चालू आहा आता ऑफिसर किती म्हणटा ऑफिसरान आमकां आमी आतां 1.5-2 वर ऑफिसरा बोले आमी हिंगा 9:30 येयले 9:30 ते 12 जाले ऑलमोस्ट आमी लास्ट फायनल डिसिजन ताका दिला टायमींग दिना ते डेडलायन मागिला आमी तो 10 तारीख म्हणपाक लागले आमी ताका आनी 2 दीस एक्स्ट्रा दिला आनी ताका सांगला तुमी 13 तारखेर मंडे 10 आमी हिंगा येतले आनी आमकां तो एक अल्टिमेटम आन्सर कितें आहा ते गेले विथ सोल्युशन तो येतलो म्हणून Has he explained you the reason for the price rise? he told that there is increase in unit which has gone to 25 rupees per unit. Okay, after 50,000 unit, which is not believable because last 3 months when I have not used that 50,000 cubic meters of use, how can I use for these 3 months?